म्हणल्यार न्हू हांव कोणसुआ जे कोट्टाली विलेज जे कोणसुआ आमचो धाकटो एक वाडो आसा ते वाड्यार हांव आतां उबो आसा आनी हें तुमी पळयलां आसतलें पळय हांगासर सगळें हेर काटींग करून रोड केल्लो आसा आनीक आतां आमी इन्स्पेक्शन केलां आतां आमी थिंगा वचून पळयलां आनी थंय पळयलां की भरपूर प्लॉट केलेले आसा आनी जेन्ना आमचे सरपंचान कोट्टाली सरपंच तांणी हेणें नोंदणी काडली अशें अशें हिल काटींग चालू आसा जेन्ना म्हाकाय लोकांनी थोड्यांनी इन्फॉर्मेशन दिलें ताका ताबडतोब म्हाका हेणें लेटर केलें कोणें कॉपी धाडली सरपंचान आनी तेजे उपरांत हांवें फटाफट सेम डेयाक ताका हांवें सगळे आमचे डेप्युटी कलेक्टर जावं टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग वेर्ना पुलीस स्टेशन हाका सगळ्यांक हांवें कॉपी केली आनीक जेन्ना हांवें थोडें फायंड आवट करपाचें केलें आनी तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की हांगासर 78 प्लॉट येवपाचे आसा आनी ऑलरेडी ती प्लॉट केल्ले आहा आतां वचून पयलें आनी 78 ऑलरेडी तें म्युटेशन बी जाल्लें आहा पळय 78 तेणी प्लॉट केल्ले आहा सो म्हाका एकूच आतां भंय पडला असो की आमचो धाकटोसो गांव कोणसुआ एक 700-800 लोक हांगासर आसा आनी हे 78 हांवें बेश्टें कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार म्हाका अशें मेवता की सपोज 300 स्क्वेअर मिटरान तो 78 हें येयली फ्लॅट येयली घरां येयली जाल्यार तूं म्हाका सांग एक फ्लॅटा एक 300 स्क्वेअर मिटरा ग्रावंड फ्लोर 4 फ्लॅट आसा 4 इंटू 3 कर 12 फॅमिली ती रावपाक शकता 12 फ्लॅट येवपाक शकता 12 फ्लॅटां इंटू 78 केल्यार 936 सुमार फ्लॅट जाता तूं म्हाका सांग इतलो लोक येवन हांगासर रावतले आनीक आमचे हे सगळो स्लोपी हो स्लोप आसा आमचे गांवचे लोक आमचो बारीक आमचो लोक आसा हेका सगळो इफेक्ट जाता ही सेवरेज वयतली सगळी आख्खी घाण आहा ती सगळी आमची सकयल पावतली लोकांक प्रॉब्लम जातलो हो लोकांक आतां कांय खबर ना पूण जेन्ना ती घरां येता जेन्ना बिल्डअप करता तेन्ना लोकांक कळटलें बाबा अशी अशी इतली घरां येवन आमकां सगळो घाण येतली ताका लागून म्हाकाय दिसलें बाबा हे आमच्या लोकांक सांगपाक आनी आयज म्हाका थोड्यांनी सांगलें म्हणून हांगासर पावलो आमच्या फादरांनी म्हाका सांगलें अशें अशें जाता मरे म्हणून ताका लागून म्हाकाय दिसलें आनी ताबडतोब हाका रिप्लाय केली सरपंचाकूय रिप्लाय केली सरपंचाक सांगलें सरपंच पण अशें जावपाक जायना आनी सगळे पंचान मेळोन हांवें हें केलां एडी केलां पोस्टांतले एडी धाडल्या सगळ्यांक ए टू सगळे आमचे इकराय पंच आहाय ताका हांवें पोस्ट केलां पळय सगळ्यांक हांवें पोस्ट केलां कित्याक फालतू मागीर ताका न्यू कन्स्ट्रक्शन दिवप ना ताका न्यू हावज नंबर दिवप ना मागीर ताका ENH नंबर दिवप ना सेक्रेटरीकूय सांगलां हांवें हेका कोणाक तुमी सर्वे नंबर 182/1 हे प्रॉपर्टी आहा ते कोणाक तुमी न्यू कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिनाका हावज नंबर दिनाका म्हणून हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरी सरपंचाक बी पंचाक बी सांगलां आनी सगळ्यांक एडी केल्या फाल्यां सकाळीं म्हणपाक नाका आपणें दिवंक ना म्हणून ताका लागून हांवें ताका सांगलां तुमी तुमकां हांवें ऑफिशियली केलां तुमी ताका नंबर दिवची न्हू म्हणून आनी हांव मागता आमचे सगळे लोकांक हे भाशेन आमी दिवपाक शकना आनी दिवपाक जावपाना कित्याक आमकां भरपूर इफेक्ट जातलो फुडें ताका लागून हांव मागता आमचे सगळे गांवच्या लोकांक चतूर रावचे आनी जेन्ना कितेंय तर चलता जाल्यार कितेंय चलता कन्स्ट्रक्शन चलता आमकां इन्फॉर्म करचें म्हणून सांगलां आनी ताबडतोब ही आतां डेंजर ही आतां गोंयांत आतां रोड तिनूय सायडीन एक रोड आहा आनी मदल्यान ताका हें येता रोड येता आनी आख्खी आतां रोडा माती सगळी हेका येतली रस्त्यार येतली म्हणून खंयच्या टायमार आमची मोटरसायकल देखून एक्सिडेंट जावपाक शकता आतां हें हांव म्हाका आतां हें हेका PWDक फोन केला PWD फाल्यां इन्स्पेक्शनाक येता म्हणून सांगलां आतां ते कितें सांगता तेजेर आमी डिस्कस करून मागीर ते आमी कितें करपाक जाता आमी तेजेर काम करून घेवपाक शकता आनी आमी ट्राय करता की लोकांक प्रॉब्लम जायना जावपाक सर तुम्ही TCP मिनिस्टरा कडेन बी इशू डिस्कस करपाचे आहात ना सद्या आजून हांव ताका उलोवना मेन टायम आमी सरपंचा लेवलाचेर आमी हें आमी स्टॉप करपाक केला आनी सरपंचाक सांगलां कित्याक TCPन कांय ताका परमिशन दिवंक ना हें चलता तें तेंच्या लेवलाचेरूच चलता ताका लागून हांवें आमच्या सरपंचाकूय पंचाकूय इन्फॉर्म केला अशें आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाकूय सांगलां आनी डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां आनी पुलिसाकूय इंस्ट्रक्शन दिल्लें आतां अशें तुमी आहा इलिगल हें करपाक दिवचें न्हू एक्चुअली कितें जालें तो एक 10 दीस पयलीं न्हू आमचे नोंदणी येयलें की हिंग तो कितें तरी हिल कटींग चलता म्हण सो हांवें इमिजिएटली लोकल्सांकूय बीन अवेर केलें आनी पेरिशनर्सांकूय देर इज अ पेरिश चर्च हियर सो फादराकूय बीन अलर्ट केलें चोवपाक गेल्यार वेरी नेक्स्ट डे आख्खी हिल कटींग करून रस्त्यार तेंकूय वीच इज वेरी डेंजरस बिकॉज देर इज दीस इज एन एक्सिडेंट प्रोन झोन आनी आमी इमिजिएटली MLAक लेटर केली
आनी MLA आमकां सगळे ऑथॉरिटीज वी गॉट फूल सपोर्ट फ्रॉम आ MLA बिकॉज ते आमगे लेटर तेगे ऑफिसान पावत तेच दिसा तेणें आमकां रिप्लाय केले आनी तेणें सगळे ऑथॉरिटीजांकूय धाडली आनी ही मेड मोर स्टडी ऑन दॅट आनी आमचे नोदरी हाडलें की थिंग मुको ऊंच प्लॉट्सूय केलो आहाय आनी इट वील बी वेरी the after effect will be very bad on the locals who are residing down. So immediately हांवें फादराकूय बीन अवेर केलें फादरानूय बीन बरो सपोर्ट दिलो आनी आयज सगलो लोक हांगा एकठांय जालो एंड वी हॅड कॉल्ड द ऑथॉरिटीज लायक TCP डेप्युटी कलेक्टर आयज आमचे बाराबर MLA आहा आखो लोक आहा TCP येयला म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टर रेप्रेझेंटेटीव इज नॉट प्रेझंट हियर बट स्टील इतली करून देखून ऊंच जेन्ना ते गेले तेन्ना काम चालू आसलें सो यू कॅन सी दॅट दे डोंट हॅव एनी फियर टू द ऑथॉरिटी सो हांव मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान ऑथॉरिटी शूड सपोर्ट अस आनी हो रस्तो जो केलो आहा न्हू तो बंद करपाक आमकां आदार दिसचो कित्याक हो रस्तो जर तर जालो जाल्यार इट वील बी रियली वेरी रिस्की नॉट ओन्ली फॉर द लोकल बट पीपल हू आर कम्युटिंग फ्रॉम दीस सायड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय थँक आय MLA लोकांकूय हांव देव बरें कर म्हणटा आयज तुमी व्हडले संख्येन हांगासर एकठांय जाले आनी तेच भाशेन तुमचो सपोर्ट आमकां सदां आसतलो टू स्टॉप दीस इलिगॅलिटीज दॅट आर गोईंग मॅडम हे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट म्हूण वी आर मेकिंग आतां आमी फॉर्म 1 and 14 येयला आमकां मिस्किता म्हूण कोंटोरू लूम मिस्किता और समथींग लायक दॅट सो वी आर गोइंग टू मेक अ लेटर डायरेक्टली कंप्लेन अगेन्स्ट हिम बिकॉज TCP ऑलरेडी FIR घातलो आहा सो ऑन दॅट बेसीस वी आर गोइंग टू मेक complaint against him. Yeah, see, one more thing I really appreciate आमचे MLA चे because he immediately आमकां MLA ने एक letter केली and he made personal representation to each and every 5 members so that तेमच्यांनी म्हणपा नाका की आपण ते टर्मार आसोना आपण हे आसोना so and he has got the तुगेलें तेणें AD केलो आहा तेजी तेका he has got the proof also. He made a letter saying henceforth no हेच्या मुखार there should be no numbers, house numbers or HN numbers should not be issued to those areas because they are coming under NDZ.